संवसारातली सगळ्यात लांब लक्झरी रिव्हर क्रूज 2023 वर्सा सुरू करपाची मोख केंद्र सरकारान दवरल्या। गंगा विलास क्रूज भारतातल्या उदका पर्यटनाक चालीक लायतली। 50 दीस भोंवडी करपी ही क्रूज उत्तर प्रदेशांतल्यान आसामाच्या पयशिल्ल्यान कोनशांनी तेच बरोबर बांगलादेशांतल्या प्रवाशांक घेवन भोंवतली। 10 जानेवारी सावन वाराणसी हांगच्यान ह्या क्रूजाचो प्रवास सुरू जातलो। हो प्रवास वट्ट 4000 किलोमीटर आसतलो। ह्या भोंवडे अंतर्गत 27 वेगवेगळ्या रिव्हर सिस्टमां सयत कांय संवसारीक दायज थळां तशेंच 50 परस चड पर्यटन थळांचो आस्पाव आसतलो। क्रूजाचे संचालक तिकेटीचेर दर थारायतले। संवसारांतल्या एकाच न्हंयच्या बोटींत हो एक सगळ्यांत व्हडलो न्हंयचो प्रवास आसतलो आनी भारत आनी बांगलादेश ह्या दोनूय देशांत संवसारांतल्या रिव्हर क्रूज मळार दवरतले अशें बंदर, जहाज आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हांणी सांगलें।